मोगाच्या बाबा भणीनू एक दीस एक जर्नलिस्ट पत्रकार मदत त्रिजाशी आयलो आनी एक इंटरव्यू घेवंक तांणी त्रिजाक एकूच प्रश्न विचारले, तुजे खास गूण कसले, वॉट आर युअर सो कॉल्ड स्पेशल वर्च्यूज. आनी तिणें असो जबाब दिलो, हांव देवाच्या हातांत एक पेन्सील, तुमी जाणा पेन्सील चिंतिना, फकत दुसऱ्याच्या हातांत जो वापरता तेंच ते पेन्सिलाचे वावर. तशेंच हांव देवाच्या हातार एक पेन्सील, जें म्हाका देव सांगता तोच वार हांव करतां. आमी पळयता म्हाका त्रेजाचो नम्रताय आनी सादेपण, तिचें नांव संवसाराक प्रसिद्ध जाल्लें, तरी हांवें पळयता तिची ल्हानविकाय आनी सादेपण. आयची वाचपां आमकां होच संदेश दिता, ल्हानविकायेचो आनी सादेपणाचो. पयलीं वाचपां आयकलां कशे भाशेन सोरेस्परान आसिऱ्याक पयस केलो, कित्याक ते आपलेच व्हडपण चिंताले आनी आपल्या शक्तीन सैनिकान जोयत व्हरूंक ते चिंताले, पूण सोरेस्परान ताका करूंक दिवना. सुबोतान आयकलां असलीच खबर, जेजू म्हणटा जाणारांक हुशारांक तुवें म्हजी जाणवाय दिवंक ना, फकत ल्हानांक. कोण जाय ते हुशार ओ मनीस, ते जाय ते फारिसेव आनी दोन शास्त्री, आनी ज्या लोकांनी जेजूक नाकारलो, स्विकारूंक ना, देखून देवान आपली जाणवाय बरी खबर ताका दिवंक ना. पूण दिल्ली ल्हानवीक आसल्या मनशाक, जाय ते दोन वसूलदार वो पातकी वो सादे मनीस, हे मनशांक देवान एके भाशेन जाणवाय दिली आनी देवाची खबर दिली. आमकां हे गूण आमी आपणावंक बोक ल्हानविकाय आनी नम्रताय आज आमी खास देवा लागीं मागुया. कित्याक जेन्ना आमी ल्हानविकायेन सादेपण आमी जिवीत सादता, तेन्ना देव आपले शाणेपण, आपलो मोग आमकां दाखयता.